আমি একটাই সায়া সগলি আমি লাগি সোয়া দুনিয়া দেবা নাখানুয়া alodam so dagazoya taroratu korob dunia jivitatu surudonia am kaburya tuvatakoy tuja rajat korun mavoy. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो बोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सवय आसूं तुमचे सगळ्यांचो. भयणी भावांनो, सकाळच्या दिसाक सगल्यांक तुमकां आपापल्या घरांनी रावन हे मिसांत वांटो घेतल्यांक मागीर मोगाचो येवकार. हे मिसांत आमी किरीत भाशेन मागता दोमिंगूस आल्बर्ट रेबेलो हे आमचे भाव बसत ताका सुर्गीच्या बापान आपले शांतींत वांटो दिवंक. तशेंच वास्को आग्नेल पेरेरा आज म्हयन्याचो उगडास हे आमचे भावाक सुर्गीच्या बापान ताणें आशिल्ली शांती सवस्काय जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचे बागेलीपण फाव करूंक मागतना डॉमिनिक पेरेरा हे आमच्या भावाचो वाडदीस ताका आनी दुसरी एरसोगोट आपापलो वाडदीस समारंभतल्यांक आमी किरीत देवाचो आशिर्वाद बरी भलायकी आनी कृपा मागून घेवया. तशेंच पायशांव आनी मारिया मिनेझीस आपलो लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटात तांचे पासत आनी दुसरी आपापलो लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटात तांचे खातीर मागुया. किरीत भाशेन मागुया कोरोना व्हायरस एपिडीक सांपडलेल्या सगल्या आमच्या भाव भयणां पासत आमच्या गोंयांत सुमार 20,000 अदीक लोक एपिडीन कोश्टवता जावं आपल्या घरांनी जावं हॉस्पिटलांनी इलाज घेता. तांकां हे पवित्र मिसाचे भेटींतल्यान जेजूक उबारुया आनी जेजून तांकां आपले रोगतान धुवन तांकां पिकोवणी दिवंक मागुया. तशेंच मागुया कालच्या दिसाक 40 लोक मरून गेल्यात तांकां ही पिडींतली मेकळी जाल्यांत जेजून तांकां आपल्या पुनर्जिवंतपणाची बागेली केल्यार पुरो म्हूण मागुया. आमकांय सगल्यांक सुरक्षीत सांबाळ हे महामारींतली आमकां राख म्हूण कोतकोत्यान हे मिसा बेटींत प्रार्थुया. आनी आमची भेट बरी भाशेन जावंक आमीच देवाचेर भाव भयणांचेर अवमान केल्ले खातीर भक्षणे मागुया. हांव पातकी सर्पवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सरून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत पागेवन सदांच संकवाद मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन.
देवळार तूं या ओगीच रावन आमची एक एकल्याची खाजगी इंतेसांवां बापाक उबारुया. बापा, तुझ्या पुता जेजूक मोहिमेवंत करून आनी पवित्र आत्म्याक धाडून स्वर्गीचीं दारां तुवें आमकां उगडलीं. येद्या वर्त्या देण्याचे वांटेली जाल्ले वरवीं आमची भोक्ती फळां बरीच जावं आनी आमचो भावार्थ तीर जावं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक. आमेन. आमेन. धोर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचो. थोड्या दिसां उपरांत फेस्तुसाक भेट करूंक अग्रिपा राजा आनी बेर्नीस सेजारियाक आयली. ती हांगा जायते दीस रावली आनी फेस्तुसान पावलूचो प्रश्न राजा फुड्यान घालून अशें म्हळें, हांगा फेलिक्सान कोयदी दवरलेलो एक मनीस आसा. हांव जेरुसाल्याक आसलो तेन्ना जुदेवाच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी जाणट्यांनी ताचेर आरोप घालून खास्तीचें फॉर्मण मार म्हूण म्हजे लागीं मागलें. गुन्यांवकार आनी आरोपी एकामेकाक मेळ्ळ्या बगर आनी जाचेर गुन्यांव थापतात तें सिद्ध करूंक गुन्यांवकाराक संदी दिल्या बगर ताका सुटका दिवंक रोमकारां मदें संवय ना म्हूण हांवें तांकां सांगलां. म्हणटच ते हांगा म्हजे बोगलेक आयले आनी वेळ इबाडी नासतना दुसऱ्या दिसा न्याय सोदरेर बसून हांवें त्या मनशाक भितर हाडूंक लायलो. ताचे आरोपी थंय आसले, पूण हांव रावतालो तसले आरोप तांणी ताचेर थापूंक नात. पूण तांच्या धर्मा विशीं आनी जेजू म्हणलेल्या कोण एकल्या विशीं ताचे कडेन तांची उजोद जाली. पूण तांच्या धर्मा विशीं हो जेजू मेल्लो पूण आतां पुनर्जिवंत जाला म्हूण पावलो खात्रेन सांगतालो. हो तोंटो कसो सुटावो करचो तो नकळो जावन हे विशीं जेरुसल्याक वचून थंय न्हीद करून घेवची कुशी आसा काय म्हूण हांवें पावलो कडेन विचारलें. पूण भोव श्रेश्ठ सोमराजान आपली न्हीद करची म्हूण पावलोन मागलें देखून ताका सेजाराशी धाडीसोर बोनखणींत दवरूंक हांवें फॉर्मायलें. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पर स्वर्गार आपले थीर शिवासनार बसला म्हणया. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या थीर शिवासनार बसला. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाकाडणी कर. सगळ्या मनान काळजान आनी शक्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वाकाडणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाकाडणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या थीर शिवासनार बसला. प्रितुमे परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती करतल्या थंय ताचो मोग. उदेंत आनी वस्तूंत जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जबाब. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या थीर शिवासनार बसला. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या थीर शिवासनार बसून आपले राज सोमेस्तांचेर चलयता. देवाचो हुकूम पाळटले ताचें उतर आयकतले. बोडवंत आनी पदवेदार दुतानो सगळे तुमी सर्वेस्पराची वाकाडणी करात. जबाब. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या थीर शिवासनार बस. उद्गार.
Sorvesporak soizo, sorvesporak, sorvesporak soizo. Sorvesporak soizo, sorvesporak, sorvesporak soizo. पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें सांगलां तें सकट तुमच्या मनान हाडटलो. Sorvesporak soizo, sorvesporak, sorvesporak soizo. Sorvesporak soizo, sorvesporak, sorvesporak soizo. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवी आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोमया. नास्तो जातूच जेजून सिमांव पेद्रूक म्हळें, सिमांव, जुवांवाच्या पुता, हांचे परस तूं म्हजो उदीक मोग करताय. ताणें ताका म्हळें, वय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणूय. जेजून ताका म्हळें, म्हजी मेंढरां राख. दुसरे फावट ताणें म्हळें, सिमांव, जुवांवाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय. ताणें ताका जबाब दिलो, वय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणूय. जेजून ताका म्हळें, म्हजी मेंढरां राख. ताणें ताका तिसरे फावट विचारलें, सिमांव, जुवांवाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय. तूं म्हजो मोग करताय अशें आपणाक तिसरे फावट विचारलें देखून पेद्रूक खोंच जाली आनी ताणें परतिपाल केलो, सायबा, तूं सगलें जाणूय. हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणूय. जेजून ताका म्हळें, म्हजे शेडयो राख. हांव तुका सोत सांगतां, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेंगटाक बांदतलोय आनी तुका जाय थंय तूं वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जातूस तुजे हात विस्तारतलोय आनी कोण दुसरो तुज्या पेंगटाक बांदतलो आनी तुका नाका थंय व्हरतलो. कसले मोन्ना वरवीं तो देवाक मोहिमा दितलो आसलो तें दाखोवंक जेजून अशें म्हळें. ते उपरांत म्हळें, म्हजे फाटल्यान ये. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. भयणी भावांनो, पेद्रू लागीं विचारलेलो विचार जेजू आमकांय करता. ओगेपणांतल्यान, इन द सायलन्स ऑफ आवर हार्ट्स, Jesus demands a reply. आमचे जबाबाक जेजू रावता. पेद्रू लागीं 3 फावटी विचारलें जेजून आनी तिसरे फावटी विचारलें तेन्ना पेद्रूक खोंच जाली असो भाग्यून जुवांव आपल्या शुभ वर्तमानांत बरयता. 3 फावटी पेद्रू जेजूक नेगार गेलो. हांव ताका वळखोच ना. राखणदार दाराशी आशिल्ले बायलेक ताणें म्हळें, हांव ताका वळखना. आज पेद्रू लागीं 3 फावटी विचारता. And Jesus takes an affirmative reply from Peter before commissioning him. ताका पवित्र सभेचो फुडारी करचे आदीं, मेंढरां शेळयो ताच्या हातांत दिवचे आदीं जेजू 3 फावटी पेद्रू लागीं विचारता. बाबा भयणीनो, आमचे लागीं जेजू विचारता. 3 फावटीच न्हय, कितलेच फावटी विचारता, तूं म्हजो मोग करताय.
ताचो मोग आमचे सवें शिममेर नाशिल्लो. ताचो मोग आमी दिसाचे दिसाक उठ्ठा भोंवता अनुभवता. देवाच्या मोगा सुशिल्ली आमकां कोणाच्यान कोट सुरू काडूं येता, भाग्यून पावलो म्हणटा. ताच्या मोगा सुशिल्ली आमकां कोणाच्यान पयस करूं येता. हो देवाचो मोग आमी सदांच बाबांबडीन अनुभवता. कितलो ताचो मोग आमचे सगळे. आमी प्राचीन काळांत एक गायन करता, कितलो म्हूण तुवें म्हजो मोग केलोय, आनी जेजून म्हाका जबाब दिलो इतलो, आनी दोनूय हात विस्तारून म्हजे खातीर तो कुर्सार मेलो. हो देवाचो मोग आम्हा समजता सगळें. आनी हे ताच्या मोगाक तो आमचे कडल्यान जबाब रावता. आवर कमिटमेंट and commitment of our total lives, आमचे जिवीत ताच्या हातान सोडून दिवन. आनी पेद्रू भाशेन आमी म्हणूंक, ओय सायबा हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणूय. पेद्रू खात्रेन सांगता, ओय सायबा हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणूय. आमचो जबाब जेजूच्या विचाराक पेद्रू भाशेन जातलो काय, आनी पेद्रू भाशेन तो जावंक आमी आमचे दिसा दिसपटे जिवितांत आमच्या उतरांतल्यान आनी आमच्या कुन्यांतल्यान जेजूचो मोग करता म्हूण आमी दाखोवंक जाय. खात्रीन आज आनी सदांकाल म्हणुया, जेजू आमचे लागीं विचारता तेन्ना, ओय सायबा हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणूय. Betone velar kayon gavuya, Tukats Bapa, C38, page 44. C38, page 44. Tukats Bapa, Sor Boże, Vita Tuka egale, Tukats Bapa, Sor Boże, Tuże Twego daszele, Boże Hake, Boże Panie, Znikaj Gora Nasze, Tu samoj Bogor Koru, Żukowo, Sobrabiu. भयणी भावंडो, हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमचे भू पवित्र बापा, तुज्या भुरग्यांचे बलिदानाचेर काकुतीची दिश्ट घाल आनी तें तुका मानता तसलें जावच्याक पवित्र आत्म्याच्या येण्यान आमची अंतस्करणां नितळ निर्मळ कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी थीं सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओ योशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधर आनी शास्त्रचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो जिवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सर्गार चडलो.
अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्कांच्या संतोशाचे नदार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीच्या सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povitr, 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 dolbaranco सर्वेस्पर्तो, स्वर्ग आनी संसार भल्या तुज्या वैभवान, उत्सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सय, उत्सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इनेडी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस आनी काल्स तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हणजे रगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माई सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोमदूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमेन. डू यू लव मी? तूं म्हजो मोग करताय. जेजून पेद्रूक विचारलें. जेजू आयज आमकांय विचारता, आमी खरेंच जेजूचो मोग करता आनी हो मोग कन्यांनी दाखोवचेली गरज आसा. आमचें आख्खें जिवीत ताच्या हातांत घालून आमचे दिसा दिसपट्ट्या आडकोळींक त्रासांक खुर्सांक फुडो करून तो आमचे सांगताक आसा तेन्ना आमी सदांच जोयतीवन हो ताचो मोग अणभवंक आनी ताच्या मोगांत आमी सदांच वाडून वचूंक ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझे राज खायो, तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो किरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां थाळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परान सुरवाईटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवंशान उत्तेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमणेन तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेतां राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमची सभे आसूं. तुमचे सवी आसूं. एकामेकाक मोगान शांतीची खुणां दिवी. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. वस्तो जेजू ताणें पेद्रू लागीं 3 फावटी विचारलें, पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय? हो जेजू आमचे लागीं विचारता, तूं म्हजो मोग करताय? म्हज्या मोगा पासत ताणें आपलो जीव दिला. म्हज्या मोगा पासत ताणें आपलें मांस आनी रगत म्हाका दिला. हो जेजू आज आमकां आपल्या मांसा रोगतान पोसता. येदाच्या जेवणांत वांटो घेवन ताच्या मोगांत वाडून वेथिले आमी सुभागी. सुम्या म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Otmik kumnihan Jesu kami shola. Simao tumosomo kurtai. खऱ्यांनीच आमचो शीम मेरनासलो मोग करतलो देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मा, भोव पवित्र त्रित्वी सदांच आमच्या सांगाताक आसा. ह्या वेळार आमचे सगळे मोग आपुरबाय दाखयतल्या देवाक ह्या वेळार आमचे पिढे खातीर मागणी उबारुया. सर पदवेदारा आनी काकलूतसरा देवा, तुजी आख्खी रचनेचो तूं ओप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस ही पिढे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोनवेळायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, ही पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ आनी शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोशें येता. हे पिढेचेर अभ्यास करून विज्ञानांनी एक वासीन सोदून काडलां तें मनशा कुळाक गुणादीक पडल्या पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. सर्गीच्या बाप्पा, ह्या पवित्र गुटां वरवीं तूं आमच्या आत्मे नितळ करताय आनी पोसताय.
ह्या दिसाचे पोसण घेवन सासणाचें जिवीत आमकां मेळूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. भाव भयणीनो, आयतारा दिसाक दोबाजीक पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परोप. पवित्र आत्म्याच्या येण्यांतल्यान पवित्र सभा एके भाशेन जल्मा आयली. खुशालकायेन सोगलीं आमी ह्या पवित्र आत्म्याची परबेक तयार जावया. आमच्या घरांत आमी आसतना आमी सोबीत गायनां आसात. आमच्या गायनाच्या जेल्याचेर ती आमी गावया वा वाचुया. आमचें मन काळीज पवित्र आत्म्यांक ये आनी आमकां भोव करून हे महामारींतली हे पिडेंतली राख आमकां परतून एक पवित्र सभा एक समुदाय कसो दिसपट्टी मिसांत वांटो घेवंक आमच्या इगोजेचीं दारां वेगवेग उक्तीं जावंक आमी सगलीं एकाच ताळ्यान बापाक उलो मारूंक पावूंक. भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्यान हें नवें मन नवें रूप संवसाराचें करूंक आमची प्रार्थना हे दिसांनी आमी देवाक उबारया. आनी हे परबेक पवित्र आत्म्याचे स्पिसांताचे परबेक आमी सगलीं काळजा मनान तयार जावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. शेवटाक गायन गावया पवित्र बेट मिसाची F17 page 93. F17 page 93. Misaci salikowa sodicie suktione amcia kalzar dunia arka amci tuka sabar keloi mun homola vodokar kurunamci kalza tuje altar noi bedon sopro am sova am chemiskena sauchena kova tuja e bonanza dolia sosa.